आकाशवाणी पणजे तुमच्या मुखार दवरता संगीत खेळ आसरो जाय. बरोवपी आग्नेलो बोरी, सादर करपी वंदना प्रोडक्शन्स बोरी, निर्मिती सिंथिया रेगो. Rosa, hospital and feed and
Happy birthday to you, happy birthday to you. This तुझ्या जल्माचो दीस वडे कोशेचो, आय दीस तुझ्या जल्माचो. हॅलो हॅलो हा लागलो. ओय ओय हांव पावलो. तूं पावले? व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चोय बाबा इगोर्जे कमरे दाव्यान वोल्त गे ओली बिल्डिंग दिश्टी पडटली. ओय ओय त्याची बिल्डिंगा पार्टी. ओय 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 आमगे बर्थडे पार्टी दुसरी माळयेर. ओय ती सगळी पावले आसतली. ओके ओके. आवय बाबा लोक पावल मरे. बाबा कितें कोत्ता फास्ट फास्ट कोर मरे. नेस मरे बेगीन. पावलो. बाबा ही शराब घे. वयता आसतना घेवपा विसोल मिसता. आत घे. ओय पावलो हॉलान भितर सोदता तुवेंच आसलो. खोंकली थांबोन थांबोना. बाबा म्हाका फोन करपानी हांव वखदां इद्रू घेवन धांवन येवपाचो. अरे तुजें आजून नेसूनच जावंक ना. ना बाबा आयज मात स्पेशल तें. हांवें पार्टी मुरकयसा आपयला. मुरकोय सांग. तूं वळखुची ना तेका. बाबा दोतोराक फोन करून आपोव. पावलो डॉक्टर पाटेक येतलो. पयर रगत काडून व्हेला ताणें. पळोवया रिपोर्ट केन्ना येता तो. बाबा उदक पी पिते उदक पी. पावलो तूं मातसो बेगीन हॉलान वच. तुका एकल्याक हिंगा सोडून. अरे कांयच जावचें ना म्हाका. तूं चल बेगीन. हॉलान ती हुस्केत येयली. पूण बाबा म्हाका येवंक उशीर जालो जाल्यार पार्टीक सुरवात करात तुमी. तेश केश जातो तें. हांव दोतोराक फोन करता. दोतोर लागीं आसल्या पुरो. फूंय फूंय भोंवता म्हूण कोण जाणा. पूण दोतोर एकदम बरो. लागलो फोन लागलो. उखल रे. हॅलो दोतोर तूं फोन करतालो. ओय ओय घरा कडेन आहा. होकली मातशी उणी जाल्या. ओके ओके दोतोर. दोतोर तो पार्टी येतलो न्हू. कितें हिंगा येता. ओके ओके बेगीन यो. बाबा दोतोर हिंगा येत खंय. पावलो तूं हॉलान वचपाची तयारी कर. जाली बाबा दोतोर येताचे हांव वयता. दोतोराक कितें पिवंक दवर आनी तूं चल. बाबा हें चोय दवरता. अशेंच लोकांक भिवयतात नांवान दवरतात. ओय दोतोर सारको तापोल मरे. हें चोय तुका तोंड पिवोन दवरला. बाबा हांव वयत रे. तूं आनी दोतोर चोयन घे. डॉक्टर यो बस. म्हजो रिपोर्ट मेवला. आज तुजे दुवेचो जल्म दीस. पार्टी जावं दी. म्हजो ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर. हांवें सांगला न्हय रिपोर्ट पार्टी उपरांत पळोवया म्हूण. डॉक्टर कितें जालां. हांव मरपाचो आसा. मरपाक भियेता तूं. डॉक्टर म्हाका इतले बेगीन मरपाचें ना. म्हजे घरकान्नीक आवडटा तसलें एक व्हडलें घर बांदूंक जाय म्हाका. डॉक्टर म्हाका म्हजे धुवेक सिमरनाक एक व्हडलें संगीतकार करूंक जाय. डॉक्टर म्हाका इतले बेगीन मरूंक नाका. अरे असो उचांबळ जावं नाका. जॉन चल तुजी खोंकली थांबली आतां. आमी पार्टीक या. डॉक्टर म्हजो ब्लड रिपोर्ट आसा म्हजे लागीं. चल पार्टी जातकच. म्हाका रिपोर्ट आतां जाय डॉक्टर. चल जॉन पार्टीक सगळीं रावतात आसतलीं आमकां. डॉक्टर म्हजो रिपोर्ट खंय आसा. आसा म्हजे लागीं. हो गे. व्हॉट्स दिस. शिकलेलो मनीस तूं जॉन. तुजे कडसून असली अपेक्षा नासली. नेव्हर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. HIV भितर सरपाच्यो वाटो तुका खबर आसात. येस डॉक्टर. जाल्यार त्यो वाटो बंद दवरूंक तुवें फावो ते उपाय कित्याक घेवंक नात. गोंयांत 12,000 वयर एड्स दुयेंत आसात. तांचे मदले सुमार 4 ते 6% पिडेस्तांक HIV तांच्या जल्मा वेळार आवय बापाय कडल्यान मेळटा. हांव तातूंतलो न्हय. म्हज्या आवय बापायक एड्स नासली. सुमार 3% पिडेस्तांक इन्फेक्टेड सिरिंजीस आनी सुयेंतल्यान पासर जाला. हांवें केन्नाच सिरिंजीस निडल्स वापरूंक ना. केन्नाच ड्रग्सूय घेवंक ना. 2% दुयेंतीच्या कुडींत ब्लड आनी ब्लड प्रॉडक्ट्स हांच्यातल्यान व्हायरस भितर सरल्यात. हांवें केन्नाच रगत घेवंक ना आनी दिवंकूय ना डॉक्टर. जाल्यार 85 ते 90% पिडेस्त असुरक्षीत लिंगीक भोगांतल्यान हें दुयेंस आपणायतात. तातूंतय तुजो आस्पाव आसता. ना डॉक्टर ना. म्हजी कूड म्हज्या देवाचें पवित्र मंदीर. ही शिकवण म्हज्या भुरगेपणारूच तावन मनान खोल रिगल्या. त्या खातीर असलें वायट हांव आदारूंकूच शकना.
केन्ना तरी ल्हानशी चूक घडल्या. डॉक्टर, HIV भितर सरपाच्यो चारूय वाटो म्हाका खबर आसा आनी ह्या चारूय वाटेनी हांव केन्नाच चलूंक ना. म्हणटूस तूं सांगूंक सोदताय हे ब्लड रिपोर्ट चुकीचे म्हणून? इट्स पॉसिबल. शट अप जॉन. तुजी उणाकपणां मानून घेवचे सोडून माइंड योर लँग्वेज डॉक्टर. फोट उलोवंक ना हांव. आपली प्रतिश्ठा, आपलो मान, आपलो रेस्पेद विबाडटलो हे भिरांतीन कोणाकूच सांगूंक ना आसतलें तुवें हे. तुजे घरकान्नीक पासून आनी तिकाय दिलां आसतलें हें दुयेंस. डॉक्टर, आनी तुजे दुवेक डॉक्टर प्लीज, आय डोंट ट्रस्ट दिस. आतां विस्वास कोणाचेरूच ना. तुजेर आसा डॉक्टर, पूण ह्या ब्लड रिपोर्टाचेर ना. ओके, आल टेक मोर सॅम्पल्स. फाल्यां हांगा येवन तुजे घरकान्नीचे, तुजे दुवेचेय रगत तपासूंक वता. आतां चलया आमी. माडा भोगताचो यो केसो पिडा एसो मनशा पडपाडा हांगा मार घालून घाल्या पोंडा. ये सुगलोल्या माडा भोगताचो यो केसो पिडा एसो मनशा पडपाडा हांगा मार घालून जाये पोंडा. ये जितेल्या मोड्या गोरना रावता तूं बाड्या बायलेक फोटोन गेलो पाड्या शिरा भोगता दुयेंस घेवन वड्या. ये जितेल्या मोड्या गोरना रावता तूं बाड्या बायलेक फोटोन गेलो पाड्या शिरा भोगता दुयेंस घेवन वड्या. हे जीत मोड्या वस आनी मोर लाशें हुंयचें एक पांय फोंडान वच हिंगाचो. आवय आवय आगो जित मोडे लाशे केसो उतर गो. आगो कोणा धांवडायता? हो तो एट जालें हुंय तेका धांवडापा जाय हिंगाचो. आस गो भोंग पावड्याचें. बोंगो काय बरे बायल घराको आहा कित्या येडो जाय हिंग थिंगा जाण जायन मागोन घेताय सो दुयेंसां. चूक जाली आसतली. आगो 4 पांयां घोडो चुकता, 2 पांयां मनीस चुकल्या कितें जालें? गोडो एसो मिस्टेक गोड केन्ना करपा ना. तूं कित्या इतू तापोवन जाय गो? हांव मरे मिसा गेलोले आं चोय जाल्यार हांव बसोल तेच बांकार तोय बसून आहा. इलेलू फाटल्या बांकार गेले जाल्यार हो म्हाका शांती दिता. भायर काडपा जाय आसलें इगोजी तूं पासून. आगो तेच तेंकल्या हात दिल्या तुका हेट जायना गो. तूं म्हाका सांगनाका. तेंक काडून वयर दोंगरा दवरपा जाय. सारकी पिडा मरे आमगे गांवां तूं. मुर्खोय सांग सारकी समजून नासतना लोकां नांव दवरनाका. तूं जाणा तेंक लोकां मोत भोंवपा पासून कितू व्हडलो असती. अनाल्फाबेट. तूं म्हाका कितें म्हणनाका बऱ्यान सांगोता सुबेज हुंयचो. तूं मुगो गरम दुदाक घोंटेसो. केस केसोले ओपारी मारनाका म्हाका समजमो ना त्यो. केस समजाव एका दांतूय मुगेलेच आनी वांटूय मुगेलेच. चोया बरो भाजी सांगिता ओंटा मिठा खबर हिंग रस्त्यार नाका यो घराको यो सारकें दाखयत तुका. डायरेक्ट इन्विटेशन मरे. जॉन, कालची पार्टी आवडूंक ना तुका? ना, तशें कांयच ना. पार्टी जातकूच मोनो जालो तूं. एक उतर ना. म्हजें कितें चुकलें? बाय उठूंक ना अजून. म्हज्या प्रश्नाची ही जाप न्हय. राती न्हिदूय सारकी पडोंक ना तुका. तूंय जागेच आसलें? जितले पावट उठला तितलेय पावट तुका जागोच पडेला. 2-3 पावट उलो पासून मारलो तुका. जाप दिवंक ना तुवें. ना, आयकूंक ना आसतलें हांवें. हात पासून लायलो. मागीर दिसलें म्हजी रागार जाला आसतलो. पार्टी चलतना तुका वेळ दिवंक ना न्हय. थोडो वेळ तूं एकसुरो पडल्यार अशेंच करता तूं. तेमा खेळटा. कम ऑन जॉन, ग्रो अप. ना रोज, हांव तेमा खेळना. ओके बाबा, आय एम सॉरी. चल, आयज तुजे खातीर स्पेशल ब्रेकफास्ट. आसूं दी रोज, म्हाका रूच ना. तूं च्या पिवन घे. डॉक्टर येतलो आतां हांगा. डॉक्टर? आनी हांगा? म्हज्या ऑफिसांत म्हाका एक उंचलो हुद्दो आसा. लोक म्हाका मानान लेखतात. मागीर? म्हजी घरकान्न, म्हजी धूव म्हजो खूब खूब मोग करतात. तातूंत तुका दुबाव आसा? दुबावांत हांव उपर आसतलों. म्हजे कुटुंबीक म्हज्या समाजीक जिविताचो रोखूच उमटावन उडयतलो. असो उमाळ्यांनी उलो. रिपोर्ट थंयच आसूं दी. जॉन,
कितें जालां म्हाका पळोवन दी तुजो ब्लड रिपोर्ट. वॉट? जॉन, तूं आनी HIV पॉझिटिव्ह? होय रोज, इट्स कन्फर्म्ड. जॉन, हे तुवें कितें केलें? कितें उणें आसलें तुका? कित्याक विश्वासघात केलो? हांव खंयच वचोंक ना. म्हणल्यार तूं खंयच वचूंक ना म्हणल्यार हांव खंय तरी गेलेलें? हांवें तशें म्हणोंक ना. तुजे उलोवपाचो अर्थ तसोच जाता. दोगां भितरले एकल्यान कोणे तरी घात केला. तूं म्हणटा तुवें न्हय. होय रोज, हांव कसो पुरावो दिवं? रोज, हांव म्हज्या धुवेचो सोपूत घेतां. तूं घेतलोच ताचो सोपूत, पूण तुजें पाप लिपोवंक ताचें नांव घेवं नाका. हांव खात्रेन सांगता रोज, हांवें हें पाप आदारूंक ना. तुजेंच पाप हें. तुजें न्हय कित्या वेल्यान? जॉन, तूं म्हजेर दुबावता? कित्याक दुबावचो ना? काजारा उपरांत 3-4 वर्सां आमकां भुरगें जावंक नासलें तेन्ना? तेन्ना कितें जॉन? हांव निर्शेलेलें, तुजेर रागार जालेलें. कांय काळ एक घर सोडून म्हज्या डॅडीच्या घरा गेलेलें. थंयच तुजी निर्शेवणी, तुजो राग ओकून परतून तूं तुज्या इश्टाक मेळूंक गेलेलें. फकत इश्ट ते म्हजे बरें मागपी. तांतले कांय जाण तुज्या कॉलेजींतले. सगळ्यांचेच मुखार म्हजें दुखाचें एक्झिबिशन मांडूंक नासलें हांवें. सगळ्यांचीच गरज जागो ना, फकत एकटोच कोणूय. शट अप जॉन. सोत कोडू लागलें न्हय? जस्ट शट अप. सायलन्स. बाय, तूं उठलें? तुम्ही कित्याक झगडटात? बाय, तुका डिस्टर्ब केलें न्हय? पळयलें, तुजी बोब म्हटल्यार बाय पासून जागे जालें. फक्त म्हजी बोब आनी तूं? हांव कितें? तूंच बोब मारता. हांव बोब मारता? तूं बोब मारता. तूं बोब मारता. सायलन्स. तूं हाव म्हूण कित्याक झगडटात? कोण गुन्यांवकारी तो सोदून काडूंक इझी वे. हांगा उबी रावात, मामा, पापा आनी हांव. आपटी दोपटी कावचे पान, गालगो बेबी मोजे नाव, आ पो जिंगा पो तारी मेरी पो. आपटी दोपटी कावचे पान, गालगो बेबी मोजे नाव, आ पो जिंगा पो तारी मेरी पो. पापा, मामा, दोनी पावटी खो म्हजेर पडलो. पापा, हे दुयेंस म्हाकाच लागून जाला आसतलें. सिमरन. मामा, हे म्हाका लागून जाला आनी तुमी बेश्टीच झगडटात. सिमरन, तशें म्हणू नाका. तूं खूब ल्हान आसा. ल्हान आसा म्हणूनच म्हाका तोंडी जाता, जोर येता न्हू मामा? तशें जाल्यार पासून तुका जालेलें हें दुयेंस म्हाका येवंक शकना. कित्याक पापा? वाय नॉट? पळय, हांव तुजे बाराबर केड्डा, तुजी रुडयो मारता. पूण तशें केल्यार हें दुयेंस म्हाका जावचें ना. पळय बाय, तें दुयेंस भितर सरूंक 4 वाटो आसा. तातूंतली पयली म्हटल्यार त्या भुरग्याक ते कितें सांगता? समजोवपाचो यत्न करता ताका हांव. समजूंक जाय तो समजूंकच ना. पूण तूं चिंतता तशें तें दुयेंस म्हाका जावचें ना. पूण आतां जालां न्हू पापा. आतां झगडो नाकात, ओके? रेस्ट घे. उंकली मारतना तोंडार लेस दवर, ओके? सिमरन, तूं भितर वच. मामा प्लीज, तूं वच भितर. हें म्हाका लागून जाला म्हणटूच पापाक सगळी वखदां हांव दितली, ओके? सिमरन, हें दुयेंस तुका लागून न्हय. मामा, नो चिटींग. दोनूय पावट खूब म्हजेर पडला. इट्स फायनल. तें म्हाकाच लागून जाला. सिमरन. हो पळय, डॉक्टर अंकल आयलो. डॉक्टर अंकल, तूं रेफ्री. आय एम शुअर पापाची दुयेंस म्हाकाच लागून जाला आसतलें. घे म्हजें रगत तपास आनी तुजें डिसिजन दी. चोय मुरकोयसा, हे संवसारा मुगे आनी कोण ना गो. म्हणटकीर सोयरीगेचें, दोत देण्याचें सगळें म्हाका एकल्याक उलयच पडटा. उलय तूं. मुगे भाव तारवार आहा मरे. केसो भिरान तूं. पूण काजार बेगी जावया. बरें हा. तुका रांदूंक कळटा? मोटे दोळ कोण चोयनाक गो. येत जाल्यार वय म्हूण सांग, ना जाल्यार ना म्हूण सांगू. ना, म्हाका रांदू कोणना. बरें जालें. म्हाका कळटा. हो डिपार्टमेंट मुगेलो. तुका रोप धुवंक कळटा? रोबू कित्याकू? तूक पासून दुपाकट म्हाका. बरें जालें. हो डिपार्टमेंट तूं गेलो. शिवण सूत शिवपा बा कळटा तुका? हुंय बी जाला. ह्या तेंपार सॉल रेडीमेड मेट मरे. तापनाक गो. मुगे माय आहलोली आनी तिणें तुका अशें विचारलों तूं तापपाचें.
फॉर्मॉल गो ती तुगे हें सांजालें आतां आमी चारूं काजार केदो जात रे मातशी राव गो बाबा मातसो पगार वाडय म्हूण सांगो सोदतालो चान्सू पडना दुसरें कितेंय विचार बरें आरे चाव बिस्कूट हावपा बी कांय ना सोयरीक जाली म्हणटकीच चाव बा जाली वय वय सोयरीक डान चल चाव हाड Rakashallo mundi lot party dor sanata sobe masa Ukol moje fatik लागल्या उमेदीन सारखी बोलल्या म्हणटा केन्नाय जावया कासा ही खबर बाबाक सांगता आनी कानान ताच्या फुंकता मागता वाडो मोजो पागार सगळे डुडू काटीक मारून आडगा करून शेवटी घेता डाकतो लुगार कासाराचे उस्के काडून वोकल मुजी जाता फुगार ताका तुको जातलो बाय दिल्ले उतर वेतन नेगार उमेदी सांगता तुका बुज्या आतां आमी केळया धाकटो जुगार सगळे तुमकां कोबी दिता तुमकां प्रेजेंट हाडूंक मागता फुडल्या म्हयन्यान मोजे काजार सगळ्यांक तुमकां कोबी दिता तुमकां प्रेजेंट हाडूंक मागता फुडल्या म्हयन्यान मोजे काजार केसो सांवार घाल रे न्हू रे बरें रे हांव चल्लें राव तूं म्हण राव रे हॅलो डॉक्टर गुड मॉर्निंग वय ती बाय चल्लें बायक इस्कोला गेलें दिसता म्हाका मोबायलिंगा दवरला तेंगे तकली जाग्यार ना दिसांनी ओके दोतोर हांव रेका दिता बाय तूं येयलें आयज इस्कोला हॉलिडे मुको दिता बॅगो वयर मळबार जिगतात नोकेत्रां वयर मळबार गेले बाबा आयज बायके मूड बरो ना कितें जालें तेका एड्स जाल्यात ताका कितें उलयनाक रे बाबा इस्कोलान दुसऱ्या भुरग्यांक जायत म्हूण प्रिन्सिपलान ताका इस्कोलांतले धांवडायलें बेश्टा म्हूण तूं तुकाय भिरांत लागली आसतली हांगा रावल्यार तुकाय जायत म्हणून दारां उक्तीं आसात यू आर ओव्हर एक्टिंग जॉन खंय कितें उलोवचें ताचेर ताबो दवर सोत्तेंच उलयतां हांव फोट फायद्याक पडटा जाल्यार म्हज्या मोनाक पटना तें तुज्या मोनाक पटपाचो प्रश्न न्हय हो बायेचें शिकपाचो प्रश्न प्रिन्सिपल शिकलोलो मनीस म्हाका दिसलेलें एड्साचो दुबाव आसा म्हूण सांगतकच दया दाखयतलो म्हणून दुबाव पयस जायसर घराच दवर म्हूण सुचना केल्ली ताणें तुवें फोर्सान ताका इस्कोलांतलेंच काडलें कितें करूंक सोदता तूं अशें बोबो मारूं नाका कित्याक आतां तो प्रिन्सिपल सगल्या टिचरींक सांगतलो ती दुसऱ्यांक सांगतली आख्ख्या गांवार खबर पावतली व्हडलेशें कितें जातलें कितें जातलें लोक सत्कार करतलो तुजो एड्स जालेले गांवांतले पयले कुटूंब म्हूण पेपराचेर फोटो छापून हाडटले नेणार कशें उलय नाका दुसऱ्या दुयेंसां सारकेंच हेंवूय एक दुयेंसूच मोन्नाचें आमंत्रण तें कॅन्सरानूय लोक मरतात हार्ट एटॅक येवनूय मरतात TB जावनूय मरतात ती दुयेंसां जालेल्या फुड्यांत सोयरीं दायरीं इश्ट इश्टिणी बसतात उलयतात ताची काळजी घेतात समाज एड्साक शिराप समजतात समाजाक सुदरावपाची गरज आसा पातकां लिपोवंक समाजाक नांवां दवरी नाका नांवां हांव दवरिना नांवां समाजूच दवरता ह्याच समाजांत आमकां जियेंक जाय आमकां जाय तशें अभिमानान तुजे पथकाचे वजें समाजाचेर घालून 100 फावट सांगलां तुका हांवें पातोक करूंक ना म्हणून 100 फावट सांगलां म्हूण 7 फावट जायना सोत ते सोतूच फोटीचो आसरो घेवन उलयतल्याक स्वताच्यो गजाली सोबनात हांव फोटी मारिना हांव सोत उलोवंक भियेना वागाचे चामडे घातले म्हूण कोलो वाग जायना 1 2 3 4 पावलू हें कितें वयता हें घर सोडून वयता पिशें लागलां तुका जाय चिंतिलां म्हाकाय फुडार आहा तुमचे बोगले रावन म्हाका एड्स जालो नाक म्हाका अरे असो फुड्यांत रावल्यार एकामेकाशी उलयल्यार हात धरल्यार एड्स जायना अशी म्हूण तूं म्हणटा बाबा हांव एड्स जाल मनशांगे आस म्हूण कळल्यार मुगे मुर्गोय सामको केन्ना काजार जातलो पावलू आमी दोगांय कामाक वेतात तेन्ना बायेक तुजी गरज आसा ते घरांत एकटेंच उरता पावलू तुका भिरांत दिसताच जाल्यार तूं सेपरेट रुमांत राव तूं वेगळो रांद वेगळो जेव तूं
बाय मुको आनी उपकार मागना काय हांव वयता. पावलू अंकल तू कोरेंच वेता वचो नाका रे राव तू म्हज्या हाताक धोरी नाका. बाय पावलू अंकल तू म्हजे लागीं गोडा गोडा खेळो नाका. तू म्हाका जेवण बरोय नाका. तू थंय पयस रावन म्हजे लागीं उलय. बाय वयता हांव. पावलू अंकल वेता बाय. अंकल तूंच धाराशी रावन एकूच पावट म्हूण. वयर मोळपार चीक चीकता नोकेत्रा. वयर मोळपार चीक चीकता नोकेत्रा. बाय रड नाका हांव वचना बाय. पावलू अंकल कित जालें? शीता आदोन दवरूं जाय. पावलू अंकल पोटाक सारकी भूक लागल्या. कितें खावंक दी मरे. आनी तुगे मामा आनी पापा खंय गेलाय तरी? पुलीस स्टेशन. पोत्तून पुलीस स्टेशनाकू कोण मरे बेश्ट तेंचे नाक जालो केस घाताय आनी पुलीस पोतून तांकां आपयन वताय. बाय भितर कितें आहलें काण हा? भितर कांयच ना रे. हांवें सगल्याक सोदलें. अकस्मात फोन आयलो आनी मामा पुलीस स्टेशनार गेली. खूब भूक लागल्या. प्लीज पावलो अंकल. चलो तुगे प्लेट हाडो हांव तितून कितेंय घालन दिता. तूं हा मागीर हा. थँक्यू पावलो अंकल. पावलो अंकल एक प्रश्न विचारूं? विचार. एक दीस मरे एका एलिफंटाक होत्याक रे जायती केळीं दिली पूण तो एकूय खायना जालो. कित्याक जाणा? तेजें पोट भरलो आसतलें. ना ती केळी प्लास्टिकाची आसली. अंकल आनीक एक दीस मरे दुसऱ्या एका होत्याक आनीक केळीं दिली. हांवूय होत्ती खायना जालो. कित्याक जाणा? हे फावट केळी होरेली आसलोली. ओय अंकल तरी तो होत्ती खायना जालो. कित्याक? ताका मोद मारलो आसतलो. ना अंकल हे पावट तो होती प्लास्टिकाचो आसलो. अंकल पोटाक भूक लागल्या मरे. ओय मागीर ते होतया दिलो ती केळी तेशी ती हातोले. खरेंच अंकल खूब भूक लागल्या मरे. बरें चल तुगे प्लेट हाडचोया. हांव तुगे प्लेटी ऑमलेट आनी पाव उडयता. ओ घरा कितें गोरदार सगळे उक्ते आसा कोणूच ना घरान. वय व्हडलो बाब मरे हांव आफ्रिकासान केन्ना आयलो. हांव कितू बॅग रे. केसा यो यो यो. येता तूंच आसा पावलू. तूं कसो आसा रे पावलू? म्हजो पूत सून जॉन आनी रोज ती भायर सरल्यां येतोली. तूं बस हांव इल्ली च्या वाडटा तुका. आनीक म्हजी नात रे ते इस्कॉलाक गेला आसतलें. कितले आसा रे ते? पावलो अंकल कोण आयला? पावलू तें कोण? हे सिमरन तुगे नात. आनी बाय हो तुगे ग्रँडपा. ग्रँडपा? बाय हांव आतां आफ्रिकेक वचोना. हांव रिटायर जावन आयला. हांवें तुका जाणा कितली खेळणी हाडल्यात ती. हे पळय बावली आसात. तुका खूब आवडटात न्हय. ही पासूस पडयल्यान तुवें कसली ह्यो विडियो घेवन मी सगळ्यो तुका मुशेना ती. ग्रँडपा म्हजे लागीं खेळणी खूब आसात पूण खेळपाक कोणूच नात. म्हाका इस्कॉलाक वचूंक मेळना. थंय फ्रेंड्स नात. म्हाका शेजाऱ्यांगेर वचूंक मेळना. हांगाय फ्रेंड्स नात. आनी ग्रँडपा हो तो पावलो अंकल म्हज्या हाताक धरून खेळो ना. तुय पयस रावता आनी रायम म्हणटा वोळ मोळबार. अरे रे 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 म्हज्या शाण्यांक कित्याक त्रास करतात रे तुमी? बाय आतां हांव आयलां. हांव खेळटलों तुज्या बरोबर. ना ग्रँडपा तूं पासून म्हजे बरोबर खेळचो ना. अशें कितें जालां तर तुका? ग्रँडपा म्हाका न्हू एड्स म्हणटा तें दुयेंस जालां. कोण सांगता? म्हाकाच न्हय म्हज्या पापाक मामाक. पावलू हें कितें सांगता? हय सांगत तें. शी 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 शेण हांव खंय गेल्ली गो सगळी. म्हजें घर तुमी म्हजें नांव धुलीन तुमी घातलें. पावलू म्हज्या रुमान वचोंक ना मरे कोणूच. म्हज्या घरांत येयच. ग्रँडपा उगी राव. पावलू अंकल म्हाका भूक लागल्या. मोरतून सोडूच. कसलें वादळ लायलें म्हज्या घराक. घे बाय राव तूं सोद. ताच्या फुड्यान तांणी वचूंक नाका. उडय वापरूं ताच्या वाड्याची उडय. पावलू अंकल सुको पाव खावंक त्रास जातात.
बाय सुको सुको त्रास जाता तर उदकान भिजोयन हा ओसऱ्यांनी हांव मोडटली. जितले बेगीन तुमी मोडटली तितले बेगीन तुवें सोंपतले. आस रे बाबा भुरगीं तें बाय प्लेटीन तांतें हातें व्हरू ना तूं ह्या वाटेंतल्यान येवचें ना. पावलू ती बोडी हाड. बोडी लाय त्या प्लेटीकान फुडें तुकोल. पावलू हे कितें चलयलां तुमी? बाय तूं म्हजे मांडयेर बस, हांव खावयतां तुका. सियर फाल्कांव, आफ्रिकेकतान केन्ना आयलो तूं? अरे दोतोर कितें तूं हें करताय? असल्यान तुका एड्स जावची ना. ना सियर फाल्कांव, आमच्या नेणारपणाक लागून एड्स आयच्या समाजाक एक खत जाला. नेणारपणाक लागून जावं पूण खोतूच तें. विस्वाशीपण म्हणटा ते आयज फुटयेक लायला. कोणूय कोणाच्या बळावर आपलें जिवीत सारता. काजारी जिविताक उरतूच उरोंक ना. सारकें तुजें सियर फाल्कांव, पूण जिवितान मनीस चुकताच न्हय. हे चुकेक कसली खास पाव. बोडबोड्यांचें मरण बोडबोड्यांचें मरण. ना सियर फाल्कांव, थोडी दुसऱ्याच्या चुकीचें फारीकपण दितात. तांकां कोणशाक खंय तरी एकसुरी व्हरून दवरूंक जाय. एक सुरी पडत हेच भिरांतीन ती आपल्या दुयेंसाची खबर दुसऱ्याक सांगनात. घोव आपल्याक एड्स जाल्या म्हूण बायलेक सांगना, बायल आपल्याक जाला म्हूण घोवाक सांगना. हेच खातीर हें दुयेंस आख्खें कुटुंबूच सोंपयता, समाजूच उलपायता. ह्या समाजान म्हाका एक मान आसा, रेस्पेद आसा. ताचें कितें दोतोर? तूं तुजेंच चिंतता सियर फाल्कांव. प्रतिश्ठेच्या नांवान तांचेर तूं अत्याचार कोत्ता हें चिंत. प्रतिश्ठेच्या नांवान तूं तांकां मरोंक सोडटा हें चिंत. प्रतिश्ठेच्या नांवान तांकां जनावरां परस पास्ट लेखता हें चिंत. तांकांय जिवंक जाय सियर फाल्कांव, तांकांय जिवंक दी. जी जियेता तितलें तें दुयेंस सगळ्या लोकांक लागतलें. अर्दकुटें गिन्यान सदांच घातकी. लोक एड्सा विशीं म्हायती घेवंक सोदिनात आनी नाका आसलेलो गैरसमज मनान दवरून HIV पॉझिटिव्ह आशिल्ल्यांक भायर येतात. तुमचें गिरायक तें. जितलें दुयेंस वाडटा तितलो तुमकां दुडू मेळटा. जिवीतभर परदेसान रावन फक्त दुडू जोडूंक शिकलो तूं. मनशांक जोडूंक शीक आतां. एड्स तुज्या घरांत भितर सरला मानून घे. म्हज्या घरांत हांव तांकां घरांतलो भायर धांवडायतो. कितें मेळटलें तुका? देवान तुका एकूच पूत, एकूच सून, एकूच नात दिल्या. तांकांय धांवडाव? जिवीतभर पुंजायल्ले दुडूच घेवन बसतलो? दुडवांनी जाय तें विकतें घेवं येता म्हज्यान. मरण फुड्यांतल्यान पळयतात ती. आपूण रोखडीच मरतली हाची खात्री आसा तांकां. उरलेले थोडेच दीस हांसत खेळत हांगाच सारू दी तांकां. तुजो इल्लोसो मोग, तांच्या मनाक थोडीशी शांती, इल्लीशी बुजवण. जेवणा खाणाक तुवें तांची आपुरबाय केली जाल्यार तुका एड्स जावची ना हाची हांव खात्री दितां. म्हाका सांगता तो तूं तांकां तुमगेर कित्याक बरो नाय? म्हाका भिरांत दिसना. आनी तुमचेशी असले वळवळे सोंसचे परस हांवूच ताका आमगेर वत्तां. बाय सिमरन, तूं आमगेर यो. थँक्यू डॉक्टर. ह्याच घरांत हांव व्हडलें जालां. हांव तुमगेर येना डॉक्टर. म्हाका हांगाच आसरो जाय. चोय त्या दोतराक मूस मारता. अरे काय बरें दोतोर, पोटां बरें ना, फाटीं बरें ना, तोकलें बरें ना, केसलें दुयेंस जावं लोक तेज भोगलेकू वयतालो. आतां मूस मारता. कितें केलें त्या दोतरानू? ऑपरेशन कोण कोणा शिवनासतना घराक धाडलो? अरे आपणागे हॉस्पिटलान एड्स जालो पेशंट हाडून बोल्ले. आपणा एड्स जायत म्हूण भिरांतीन लोकांक थिंग वचपाचें बंद केलें. बरें जालें. हेंका वाडलो नाका सांडलो जाय. आनी एक ओपार. तूं ओपारीनी उलयता तुगे जिवाकी सोजमता. तुगे पात्रांवान तुगे पागार वाडयले रे. हांवें आयकलां पात्रांवाक सिरियस काडलो म्हूण. चोय आं, तुगे फोकाड म्हाका कोता येवपा नाय. येत्या आयतारा मुगे भाव तारवासान येता. खबर आहा मरे तुका? साबांव, चेर, रोप आनी घे म्हूण पयशे. येयलो म्हणटरी रोखडो काजार कोत्तो खंय तो म्हाका. तूं सामान राव. व्हडली व्हडली पदी उलयनाक गो. व्हडली भियोन दाखयत ते म्हाका. सकयल सान चोयत्यो त्यो बिल्डींग वयर दिसताय आनी वयर सान त्योच बिल्डींग चोयत्यो दाखल्यो दिसताय मागीर. अरे राव रे, मुगे कानाचे मरे एक खबर पडल्या आनी ती खबर होरी जाल्यार खबर तुका नाकाय गो. ती लोकांगे तोंडा कापसा बोंडा. तू केसलोय दुबो आहा मुखो विचार. डायरेक्ट हांव जाप दितां. एक सांगू, तूं काम कोत्तेंगे कोणाकूय एड्स बी जालो आवय आवय गांवा खबर पावली कितें रे? वय जाल्यार वय म्हूण, ना जाल्यार ना म्हूण. वय जाल्यार कितें करतलें? वय जाल्यार काबार. Your road to you and my road to me. वय अशें कोण तांक जालें म्हूण खबरी कोत्ता गो. तेच जाल्यार तुका एड्स जाले आसतले. वच हिंगाचो वच.
आयसोन तुगे रस्तो तुका आनी मुगे म्हाका. आस गो मुरकोयसांव तूं एकलें मुगो मुगेलें. वस आनी मोर रे. मुगे भाव म्हाका व्हडल्यांक 1000 कोत्तो हुंय. आतां यो रोड टू यू एंड माय रोड टू मी. हे जित्या मोड्या वस आनी मोर लाशें हुंयचें एक पांय फोंडांत वस हिंगाचो. जालो एक सुरो सोगले आसून जालो हांव एक सुरो. दुयेंस हें कितलें भिरांकू कोणाक मेळोना पाळांनी खोबरांनी तोळे खोदू पातयेनान मागल्यार तांदूळ हात पांय आसूनय जालो हांव ओपांगू. एक सुरो जालो एक सुरो सोगलें आसून जालो हांव एक सुरो. जॉन असो एकटोच फुगार जालो म्हूण प्रश्न सुटावे जावचे नात. सोयरीं दायरीं इश्ट मित्र एक एक करून पयस जाली आनीक आतां म्हजी नोकरीय गेली. देवाचेर बावार दवर जॉन. तो जेन्ना एक दार दांपता तेन्ना कितलीशीच नवी उक्ती करता. कितल्या प्रामाणीकपणान ह्या कंपनीत हांवें सर्वीस केलेली. ऑफिसांत चलतेली खुसबूस कानार पडटाली म्हज्या. ताणी म्हाका सारकोच कोनशाक उडयलो. गजालींनी बॉसाचे कान फुंकलेच आसतले. असो निराशी जावं नाका जॉन. पोटा खातीर सर्विसेची गरज आसा रोज. गरज पडटा तेन्ना कोणूय मागल्यार दितलो. आमचेर भीक मागपाचे दीस. भीक मागल्यारूय तुमकां कोणूच लागीं करचो. पाय अरे कितें उणें आसलें रे तुका. हें म्हजें गोंय हें म्हजें बाट फकत तुजें आसलें. शेणाचे गायरीन कित्याक उडकी मारली रे तुवें. पाय हांवें तशें कांयच करूंक ना. लॉस दिसता म्हाका तुजो पांय म्हणून घेवंक. पाय हांव खऱ्यांनीच सांगता हांवें तसलें कांयच वायट करूंक ना. मागीर कोणें आनी हें केलें. आगो कोणा फुड्यान गेल्लें गो तूं. नोश हाडूंक म्हजो पूत खंय तुका उणें पडलो गो. पाय ताका कांयच म्हणूं नाका. हेंच तुजें दादल्यापूण. विचारलां तुवें ताका. गांवार पडलें खंय मेळ्ळें रे तुका. पाय तुजें उलोवप शिमे भायर पावता. शिमो जाणा तूं. म्हाका शीम आनीक मोरया कितें ती शिकोवंक तूं आतां आयला. तुका जल्माक घालून लोचयेत पडलो हांव. जल्माक घालून म्हजेर उपकार करूंक ना. म्हज्यानांनी सोंसूंक जायना. म्हज्यानांनी सोंसूंक जायना. सोंसता कोण तूं काय हांव. म्हजे धाकटुलेशे दुवेक जेवणा खाणाक वळवळयली तुवें. कसलें पाप केलेलें ताणें. एक मिनटां जालें पळय तिका. म्हाकाय जाय पूण भिरांत आसा. तूं आसतालो त्या आफ्रिका देशांत सगळ्याहून चड HIV पेशंट्स आसा. थंय भिरांत दिसून आसली काय दोळे आड मोसण पाड. दोळ्या आड मोसोन पाड म्हणू नाकाय. पयस रावूनय तुज्या आवयक हांव जिवीत भर विस्वाशी रावलो. आनी तुमी एकामेकाच्या फुड्यांत आसतना म्हज्या घराची आबरू वाऱ्यार घातली तुमी. म्हज्या घराचें नांव धुळीर घातलें तुमी. म्हजें घर म्हणून कितें सांगूंक सोदता तूं. गांवचो लोक कितें म्हणटालो. इतलो तें घरदार तुमी सांबाळ्ळें आनी आतां हांवें तुमकां भायर घातलो म्हूण. हांव विचारत ना ह्या घरांतलो. तुमी रावात हांगा सोड मरप वाचून. जॉन कित्याक उजत करूंक जाय आसली. त्या शिवाय तोंडां बंद जावची नात तांची. असो कितल्या जाणांची तोंडां बंद करतलो. कूल डावन जॉन. चल नेस आतां. आज GMCत वचून सिडिवो सेल कावंट करूंक जाय. चल तूंय नेस. सगलीं बरोबरूच या. जॉन रोज सेंट थॉमस इस्कॉलान सिमरनाचें ऍडमिशन जालें. फाल्यां तावन ताका इस्कॉलाक पावय. थँक्स अ लॉट डॉक्टर. गॉड ब्लेस यू. डॉक्टर आयज कितल्याशाच दिसांनी उजवाडाची एक किर्ण पळयलां. जॉन त्या दिसा तुवें मातशी सोंसणीकाय घेतलेली जाल्यार
सिमरन त्याच इस्कॉलान उत्तलें आसलें. घरचे भायर ताकीद केली तुवें. थँक्स डॉक्टर. सिमरन व्हडलें जातूच आपणाक इस्कॉलाक धाडूंक ना म्हूण आमचेर व्हडलो शीण करतेलें आसलें. तुमच्या रोगताच्या भुरग्याकूय तुमी अशें करतेलीं आसलीं. रोज जॉन, रोज कितें सांगता? सिमरन तुमच्या रक्ताचें भुरगें न्हय? होय डॉक्टर. सिमरनाक आमी पोसक्यां घेतलेलें. हांव सारकें समजोंक ना. सारकें सांग म्हाका. रोज कांय काळ हें घर सोडून गेलें तेन्ना म्हाका म्हज्या ऑफिसाच्या कामाक लागून मंगुराक वचचो पडलो. थंय म्हज्या फ्लॅटान म्हाका रांदूंक एक 25-30 वर्सांची सोबीत वावराडी येताली. वावराडी? तेन्ना तिच्या घोवान आत्महत्या केल्ली. ही कमिटेड सुसायड. केन्ना केन्नाय ती आपल्या बरोबर आपली धाकटुले 3 वर्सांची धुवेकूय हाडटाली. तिचे धुवेन रोखडेंच म्हजेशी नातें जोडलें. भुरग्याच्या मोगाक आशेलोलो हांव. ताचेशी खेळूंक लागलो. केन्ना केन्ना ऑफिसाचो पासून घरा रावून ताचेशी खेळटालो. ती अस्तुरी केन्ना केन्नाय आपल्या भुरग्याक म्हजे स्वाधीन करून दुसऱ्याच्या घरकामाक वेताली. सांजेची येवन ताका परत वत्ताली. त्या भुरग्याकूय आतां म्हजी ओड लागलेली. फकत भुरग्याची ओड? तें धाकटुलें भुरगें आतां म्हाकाच सोदूंक लागलेलें. रातचे पासून म्हजेशी रावंक सोदतालें. एक दीस हांवें तिकाय रातची राव सांगली. घोव मेलेले एके उस्तोरेक रातची रावूंक? तिच्याय मनांत अशेंच नाका जालेले दुबाव उपजले. एकसुरे अस्तुरेचो सगळोच फायदो काडूंक सोदतात असो आरोप करूंक लागली. गरम उदकान भाजलेलें माजर थंड उदकाक पासून पियेता. आनी रडटा रडटाच तिणें म्हाका सांगलें ती HIV पॉझिटिव्ह म्हणून. म्हाका शेळो घाम. हांवें पाप आदारलेलें जाल्यार? म्हणल्यार तुवें पाप आदारूंक ना? ताच्या घोवान आत्महत्या केलेली ती तोवूय HIV पॉझिटिव्ह आसलो म्हूण. आनी तें धाकटुलें भुरगें? कितलोसोच वेळ हांव खूंट कसो थंयच उबो उरलो. ती दिमेर पडली. म्हजेशी उपकार मागूंक लागली. आपणाचे दुवेक म्हजे बरोबर व्हर, ताचो परामोस कर म्हूण म्हाका विनवूंक लागली. HIV पॉझिटिव्ह आसलेली अस्तोरी? होय. हांव खूब भियेलो. पूण त्या धाकटुल्या भुरग्याशी म्हजें नातें खूपच वाडलेलें. हांवें एका कावन्सिलिंग सेंटरान वचून म्हायती काडली. थंयसरल्या एड्स कंट्रोल सेलान विचारपूस केली. एड्सा विशीं साबार पुस्तकां वाचून मनाची तयारी केली. HIV पॉझिटिव्ह आसलेली अस्तोरेक आपणावंक? ना, फकत त्या भुरग्याक. त्या भुरग्याक कायदेशीर पोसक्यां घेवन म्हजे घरकान्नीची परवानगी जाय आसली. हांवें रोजाक फोन करून आपयलें. तें येतलें हाची खात्री नासली. पूण तें आयलें. मामा असो त्या दिसाक ताणें तुका उलो मारलेलो. मामा, ह्या मोवाड उलयान म्हज्यांतली आवय जागी जाली. कसलोच विचार करिनासतना हांवें जॉनाक सांगलें ताका पोसके घेवं या. रोजाच्या मुखामळार हांवें एक संतोष, एक समाधान पळयल्लें. हो संतोष हे समाधान नाच जायत त्या भिरांतेन ह्यो सगल्यो गजाली लिपोवन दवरल्यो. सगल्या कागदांचेर सय करून आमी सिमरनाक आमचें केलें. ताचो आवय बापूय HIV पॉझिटिव्ह आसलो हें जाणा जावं न्हय? ही खबर तुवें म्हाका केन्नाच कित्याक सांगूंक ना? ह्या भुरग्यान आमकां परतून एकठांय हाडलेली. जिवपाक एक नवी उमेद दिल्ली. ही खबर सांगल्यार तूं घोडये ताका पयसायतलें. म्हाकाय पयसायतलें ही भिरांत. भिरांतीन काजारी जिवीत फुडें वचना. अखंड अशा विस्वासाची गरज आसता. चुकीक बोगसणें मेळटलें असो विस्वास तुमचे मदें आसूंक जाय आसलो. परतून एकसुरो जातलो तें म्हाका पयसायतलें ही भिरांतूच विस्वासाक सुरिंग लायता. अरे असो पयसावंक मोग स्वार्थी आसना. मोगान आसलो मनीस सदांच दुसऱ्याचें चिंतता. दुसऱ्या खातीर आपलो जीव दिता. दुसऱ्याचो जीव काडिना. पूण हांगा कोणें कोणाचो जीव काडला? आपूण HIV पॉझिटिव्ह हें सांगनासतना दवरून तें दुसऱ्यांक दिवप म्हणल्यार एके तरेचो खूनच तो. स्वार्थी जावन आख्खें कुटुंबूच सोंपूंक कोणाकूच अधिकार ना. वेळार सोत सांगलेलें जाल्यार एक कुटुंब वाटवतलें आसलें. पयलीं म्हाका रोजाचो दुबाव आसलो. पाप ताचेंच दिसलें. मदें सिमरनाचोय दुबाव आयलो. पूण चूक म्हजीच ती. हांवें तुमकांय त्रासान घातली. शी, वीट येता म्हाका म्हजीच. नाका ही घातकी जीव. सोंपयता हें जिवीत. नाका जॉन, चूक तुजी न्हय, पूण चूक म्हजी ती. पूण त्या वेळार म्हाकाय खबर नासली. कितें खबर नासली रोज? जॉन, उलोव दी ताका. जॉन, हांवें तें पाप आदारलां. तुका विश्वासघात केला. रोज, म्हाका माफ कर जॉन. हांव चुकलें, खूब चुकलें. म्हजें आख्खें जिवीतूच करपून गेलां. आनी हे पाप आदारतना एड्स आपणायला हें म्हाका खबर नासली. कालूच ताका फोन करून विचारलें तेन्ना ताणेंच खात्री दिली. कोण तो? हांव ताका. जॉन, तें म्हत्वाचें न्हय. चूक ओळखून घेवप हें शाणेपण. पूण चुकीक बोगसण दिवप हें व्हडपण.
हॅलो 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 अरे पावलू, डॉक्टर डिसोजाचो फोटो पेपराचेर आयला पळय रे. ताका नॅशनल अवॉर्ड मेवला. आवयस वय मरे आमगे दोतोर फोटोवार जेता रे मरे न्हू. पूण बाबा ते केसो असो अवॉर्ड मेळ्ळो रे? अरे तो एड्स पेशंटांताय तो बरो वावर करता म्हूण सरकारान बाकाणला आनी 15 लाख रुपयांची इनाम दिलां. वयस 15 लाख बेश्टें तेका कोंत्रपण केलें मरे. गोंयांत ताचे गव्हर्नरान तुस्ट केल्यात, चीफ मिनिस्टरानूय तुस्ट केल्यात, मंत्र्यांनी ताका वाकाणला आनी तोखणाय केल्या. गांवांत केदी व्हडली नांव न्हू रे बाबा. बाबा हेवूय पेपराचेर ते गेलो आनी तेगे हॉस्पिटला फोटो येयलो मरे. चोय वाचन दाखय. ही दुसरी खबर. ताजे हॉस्पिटलाक खंय राती कोणें उजो घातलो. एड्स पेशंटान तो तुवें दवरता म्हणून त्या गांवांच्या लोकांनी खंय ताज्या हॉस्पिटलाक उजो घालून लासले. गांवची नांव पिड्या न्हू रे बाबा. जोक मारूं आम कित्या पळटें. पण आंग मरे येसान मगे सगळें हरपत मरे. तुकाय तशें जाता? कित्याक म्हणटा तूं? ना रे आमी तूं तेंप ते घरान रावले म्हणटकी आमकां एड्स बा जालना मरे. म्हाकाय भिरांत दिसता रे. पूण तपासूंक गेल्यार लोकांक दुबाव पडटलो, लोकांचे तुकतलो. पूण भियोन तशें रावलें एड्स जायन मरोत म्हूण. तूं सांगता तें सोत. कसली म्हूण पिडा रे. आमगे दोतोर बर रे. तो घराक लेगीत येवन तपासतलो. वय पूण ताका आमी कसल्यो अपमान केल्याक? आमकां तेजी गरज पडत म्हूण केन्ना कोण चिंतलोलें? तपासना कितें मेवल्यार गूट मात सांबाळून दवरतलो. वच येता. वय हे कितें करया. हात पा दिशी चो इंडियन स्टायली ना. नमस्कार कितें रे दोतोर पाराबेंस परवी तुका 15 लाखां इनाम मेळ म्हूण वाचिलां पेपराचेर. देव बरें करूं पावलू. म्हजीय परबीन डॉक्टर तुका. त्या पयरां वाचलां दोतोर तुजें हॉस्पिटल लासलें म्हूण कोणें. ओय बरें जालें. हॉस्पिटलांतलीं आमी सगळीं राती पिकनिकेक गेलेलीं. दोतोर तूं कोणा दुबाव बा लागोता? कोण तरी काळोखाचे पुजारी भिवकुटे आसतले. आमी ना ते पळोवनूच उजो घातला तांणी. आतां सगळे पेशंटांक खंय दवरल्यात तर तुवें? सद्याक म्हज्या घरांतूच दवरल्यात. पूण एक आतां कोणाक तपासतलो जाल्यार म्हजे लागीं स्टेथोस्कोप पासून ना. कसलीय दुडवांची गरज आसल्यार म्हाका तूं सांग. थँक्स. देव बरें करूं. 15 लाख येताय म्हळ्यार म्हयनो वयतलो. बाब कॅश दितो तुका. चोय तपासूं कितें इंस्ट्रुमेंट जाय जाल्यार घेवन उडय. आयज तुमचें उलोवप वेगळेंच दिसता. म्हजे लागीं कसलें काम आसलें? काम म्हणल्यार आमगे रगत तपासून जाय आसलें इतलेंच. पावलू एड्साक पासून वखद मेळटलें पूण दुबावाक वखद केन्नाच मेळचें ना. दुबावूच पयस करूंक. सियर फलकांव इतली जागृताय हाडूत पासून गोंयांत एड्स पिडा वाडत आसा. रगत तपासपाचीं केंद्रां उणी पडटात. फाटीं तुज्या पुताचें सुनेचें नातीचें रगत धाडलेलें ताचो रिपोर्ट आयज हातान पडला. पूण दोतोर तूं आमगे रगत धाडून दी. रिपोर्ट येत तेदो यें दी. डॉक्टर दुबावाचो आंग शिरशिरता, कोडकोडो आयिल्ले भशेन दिसता. फकत दुबाव. पण खरेपणीच्यान दुयेंस जालां तांकां तुमी कसल्या नदरेन पळयतात? फाल्यां तुमकांय लोक अशेंच करीत जाल्यार? ना ना डॉक्टर तूं कितेंय सांग. म्हाका हें दुयेंस जावंक म्हाका फावना. दुयेंस तुमच्या कुडींतलें न्हय मनांतलें धांवडावंक जाय. चल म्हज्या फ्लॅटान या दोतोर. म्हाका तुजे लागीं कितें परशीं विचारूंक जाय. पेशंटाचो दुबाव पयस करप हें कर्तव्य दोतोराचें, गिरायक न्हय. डॉक्टर आय एम सॉरी. त्या दिसा तुका हांवें जाय तें कितें तरी उलयलो. फॉरगिव मी प्लीज डॉक्टर हेल्प मी. माय प्लेजर. कावेन केली पातकाक सुवात दिली. वित्राय कुटुंबाची वाऱ्यार रुगोन गेली. एके चुकीक लागोन तोच्याई फावो जाली. पिडा
तुका लेखीना साप पासून दिना चुरेंची वीट साता कोणाचोच आदार आमकां ना दोळ्यांतली दुकां सावरो ना केन्यो वायकोंक तांकना जिवोंक हांव सोदता पूण लोक सांगात दिना पूण लोक सांगात दिना जॉन तुजो फोन वाजता कितें जालें कोणाचो फोन सेंट थॉमस इस्कॉलांत शिंकतल्या एका भुरग्याच्या आवयचो बायेक एड्स जाल्यात म्हूण तांकांय कोणे तरी सांगलां खंय बायेक इस्कॉलांतलें काडिना जाल्यार फाल्यां एक मोर्चा काडटात खंय मोर्चा तो काडचे आदींच आमी बाईक इस्कॉलांतले काडुया त्या ल्हान भुरग्याचेर कसलो परिणाम जातलो हें चिंतलां तुवें आयज ह्या इस्कॉलांत फाल्यां त्या इस्कॉलांत परवां तिसऱ्या इस्कॉलांत पळोवन पळोवन आमी खंय वेतेलीं लोक नांवां दवरूंक लागल्यांत तुवें पळयलां आमी रस्त्या वेल्यान वेताना लोक आपले वाटो बदलतात केन्ना फातोर मारीत सांगोंक जायना म्हज्या जिविताची म्हाका पर्वा ना हुस्को आसा तो सिमरनाचो हांव एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आसा म्हूण म्हाका तेन्नाच कळलेलें जाल्यार ताका हांगा हाडचोच नासलो आमच्या फाटल्यान ताचें कितें आय एम सॉरी जॉन म्हाकाच लागून आसूं दी रोज चूक म्हजे कडसून घडूं येताली खंयसरूय एका बोर्डिंगान ताची वेवस्था कोत्तलो म्हटल्यार म्हाकाय नोकरी वेल्यान काडला दुडू आसलेले जाल्यार जॉन म्हजे लागीं आसलेलें भांगार विकून 1-2 वर्सांची वेवस्था जातली फुडें कितें आयचे आयज चिंतले जाल्यार म्हाका पर्मनंट सोल्युशन जाय आमी जियेता तसली जीण सिमरनाच्या वाटेक आयलेली नाका म्हाका हॅलो सुनीता तूं कशें आसा सुनीता कोण मुंगुराक म्हाका मेवलेली ती एचआयव्ही पॉझिटिव्ह वस्तोरी सिमरनाची आवय जॉन सिमरन आमकां जाय कित्याक थंय ताचो परामर्श सारको जावचो ना हांगा हांव आसा न्हय हांव उलयतां ताचेशी स्पीकर फोन ऑन कर सुनीता सुनीता सर जॉन सर बायच्या बर्थडे पासून तुमकां मोबायलाचेर ट्राय करता सुनीता तूं खंय आसा कशें आसा मंगळूरच्या जिंदगी हॉस्पिटलान म्हजे निमाणे दीस मेजता सर बाय कशें आसा सर मोरचे पयलीं एक पावट ताका पळोवंक सोदता सर ना सिमरन आमकां जाय ताचो परामर्श करूंक थंय कोण आसा हांगा हांव आसा हांव उलयतां ताचेशी मॅडम प्लीज ताका एकूच फावट हांव पळोवंक सोदता सिमरन तुमचेंच ते तुमचेच लागीं आसतलें मॅडम प्लीज सुनीता हांव हाडटा ताका डोंट वरी आमी आयजूच भायर सरतात टेक केअर थँक्यू सर बाये बरोबर तुजे घरकान्नीकूय हाड हॅलो हॅलो सुनीता तुका हे आदी फोन करतालें रोज चल आमी मंगळुराक वचपाची तयारी करुया सुनीता मोरनाचे धोडेर रावन विनयता सिमरनाक थंय व्हरूंकूच जाय जॉन सिमरन एड्सा विशीं हांवें जाय तें कितें शिकलें दुसऱ्यांक सांगप खूब सोंपें जेन्ना जळटा तेन्नाच कळटा एचआयव्ही म्हाका केन्नाच आफुडचो ना तो फकत बेमर्यादेचें जिवी जियेता तांकांच जाता हो पोको झेत घेवन रावलो हांव कसलीच जतनाय घेतली ना ना जॉन चूक तुजी न्हय म्हाका एड्साचो दुबाव आसलो पूण लोक हिणसायतलो पयसायतलो हे भिरांतीन हे हांवें मानूनच घेवंक ना जस्ट डिनायड हाचोच परिणाम हो आयज एड्स विस्तारपाची ही दोनमुखी कारणां एक डिनायल आनी दुसरो म्हाका एचआयव्ही आफुडचो ना हो एटिट्यूड डॉक्टर तुज्या हॉस्पिटलाचें कितें जालें चवकशी चालू आसा पूण तुमकां हांवें एक बरी खबर हाडल्या वयर मोळबार जीग जिगतात नॉकेत्रां वयर मोळबार जीग जिगतात नॉकेत्रां सिमरन आनी पावलो बरोबर पाय तूंय तांचे बरोबर सिमरन तुजे फाटीर आनी पाय तूं ताचो हात धरून हे फुडें ग्रॅनपा आनी पावलो अंकल
म्हाका सोदा इस्कोलान व्हरूंक येतेले आनी मामा आनी ग्रॅनपाकूय ही रायम शिकयल्या. ग्रॅनपा म्हूण वयर मळबार. वयर मळबार वयर मळबार हे वयर मळबार रे सांज जमनीर मरे तारे जमीन पे म्हणटाय तशें. बाय तूं शिकय ताका. रोज डॉक्टर हांव सोपनेता. ना मृता तूं जागोच आसा. आमी न्हिदलेले दोतोरानूच आमकां उठायले. आय जस्ट कांट बिलीव. रोज म्हजे दुवे खूब वांकडें तिकडें उलयलो. म्हाका माफ कर. आनी ग्रॅनपा म्हाका त्रास दिल्यात ते. हांवें सुको सुको पाव खाल्लो त्या दिसा. होय म्हजे दुवे हांव खूब चुकलो. आय एम सॉरी. एड्स कसो जाता, कसो विस्तारता आनी कसो वांटो येता हाजे बाबतींत आमच्या मनान जायते गैरसमज आसले. ह्याच खातीर आमी लोकांक नांवां दवरलीं, तांकां पयस आयले. These myths and misconceptions आनीक एक आडकोळ आनी निमाणे सुवातेर एड्स आडावंक वा कुरार करूंक आजुनूय वासीन ना. हेच गजाली HIV विस्तारूंक सारें घालतात. तुमचें बदलप पळोवन हांव घेवन आयिल्ली ती बरी खबर सांगूंकच विसरलो. आसूं दी ती आतां. सांग डॉक्टर, ह्या दिसांनी इतलें दूख पडलेलां ताची भरती जावंक. रोज सिमरनाच्या आवय बापायन प्रेग्नन्सीच्या वेळार पॅरंट टू चायल्ड HIV इन्फेक्शन ट्रान्समिशन जावचें ना हाची जतनाय घेतलेली दिसता. व ताच्या आवय बापायक HIV इन्फेक्शन जावचे आदीं सिमरन जल्मलें आसतलें. सिमरनाचो टेस्ट रिपोर्ट HIV नेगेटिव्ह आयला. कितें तुवें आमकां सांगूंकच ना? ताचो HIV स्टेटस नाका आसतना तुमी ताचेशी कशें खेळटा तें म्हाका पळोवंक जाय आसलें. आनी म्हजो आनी जॉनाचो? इट्स पॉझिटिव्ह. एक्सेप्ट इट. मानून घेवपाचूच शाणेपण आसा. तुमी घेतलेलो कडू अनुभव दुसऱ्याक वांटूंक म्हाका आतां तुमची गरज आसा. एड्स केस तो आतां म्हाकाय कळ्ळो. हांव सादूर रावतालो. अरे फकत तुका एकट्याक न्हय पूण तुज्या कुटुंबाक तुज्या समाजाक वाटाय. गोंयांत जरी एड्स मुळाव्या पांवड्यार आसा तरी एड्स पिडेस्ताची एक व्हड उरपूस तयार जायसर रावपाची गरज ना. आतांच वावराक लागुया. HIV पॉझिटिव्ह असल्यांक जाय इल्लोसो मोग, इल्लीशी आपुरबाय, इल्लोसो आसरो. अ हँडशेक, एक वेंग एड्स न्हय पूण मोग विस्तारता. एड्साचें वादळ आमचे कुडींत, आमच्या घरांत आनी आमच्या वाड्यांत पावलां तें तुज्या पांयन पावलून मानून घेतलें. पळय आतां तांकां भिरांत दिसना. मानून घेतल्यार वादळ शांत जाता. नासल्यार तेंच वादळ तुजें जिवीत तूच उमटिता. भिरांतेन जितलो काळ तें आमी मानून घेवचें ना तितलें हें वादळ वाडतूच रावतलें. मामा, पापा, ग्रॅनपा, ह्या वादळाक तुमचो आसरो जाय. रोखडेचा रोग येता एक नुकशाच्या त्या काळजान. दुसऱ्या दाखोवता बोटा आपूण आसतना बातकान. आसरो घेऊन आसा बरें आनी वायट तुज्या घरान. आमी तांकां विसरता तुवेंच घेता मनशा आपल्या त्या बाजारान. आसरो जाय उलोयताय बरोयताय ती उतरां माडून. आसरो जाय फुलां ती वाजां तोशें माथ्याक माडून. आसरो जाय तुवी संवसाराचेर दोळ्यांनी हाडून. आसरो जाय ती आसरो मुगूतोर जिवितान तुमच्या पाडून. तुम्ही आयकतले संगीत खेळ आसरो जाय. हातूंत वांटो घेवपी तांची भुमिका आनी कलाकार जॉन रुपेश जोगले, पालकांव एंथनी फेर्नांडीस, पाउलू आर्मान फेर्नांडीस, डॉक्टर डिसोजा अग्नेलो बोरी, रोज जास्मिन रॉड्रिग्स ए इस्टिबेर, सिमरन लिसानिया इस्टिबेर, उरकोयसांव पेवियोला डायस. हे भायर कांतारां गावपी औरोरा फेर्नांडीस,
विल्मा डायस, मिलाग्रिस फेर्नांडीस, पॉब रिडायस. संगीत सांगात संगीत मांडवोळ फुडारी आणि टेनर सॅक्सोफोन आलेक्स आफोन्सो. ट्रम्पेट क्रेस्टो रॉड्रिग्स. ड्रम्स क्रिस आफोन्सो. कीबोर्ड्स वॉल्श फेर्नांडीस. बास गिटार टोनी फेर्नांडीस. तुम्ही आयकतले संगीत खेळ आसरो जाय. बरोवपी आग्नेलो बोरी. सादर करपी वंदना प्रोडक्शन्स बोरी. निर्मिती सिंथिया रेगो.